नमस्कार. हांव सध्या मोपा एअरपोर्टाचेर आनी मोपा एअरपोर्टार येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सध्या चर्चेत आशिल्लो विशय म्हटले गोंयच्या सायबाचेर गौतम खट्टर हांणी जे अपशब्द वापरलेले आसा वास्को हांगासरल्या जाल्ल्या एका इव्हेंटाचेर. त्याच संदर्भात फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतलें की गौतम खट्टर हाचो भाव जो माधव खट्टर आसा हेका गोवा पुलिसांनी देहरादून हांगासर वचून ताका डिटेन करून गोंयांत हाडिल्लो आनी ताका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली. त्याच नंतर गोवा पुलीस हिमाचल प्रदेश तशेंच कुल्लू हांगासर वचून जो मेन प्रायम अक्यूज आसा गौतम खट्टर हाका कुल्लू कोर्टांतल्यान 3 दिसांचे ट्रान्झीट रिमांड जो आसा घेवन सध्या मोपा एअरपोर्टाचेर लँड जाल्ले आसा. गोवा पुलीस तशेंच क्रायम ब्रांच तशेंच PI परेश नायक हांच्यानी कुल्लू हिमाचल प्रदेश हांगासर वचून स्वता ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाची पुराय खबर घेवन जो मेन प्रायम अक्यूज आसा गौतम खट्टर हाका गोंयांत हाडिल्लो आसा. क्रायम ब्रांच तशेंच गोवा पुलीस हांच्या कॉर्डिनेशनांत तशेंच हिमाचल प्रदेश जे पुलीस आसात तेंच्या कॉर्डिनेशनांत गौतम खट्टर अखेरेक गोंयांत पाविल्लो आसा. फुडली कारवाई तशेंच तेजी जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ही गोवा पुलीस करतली. गौतम खट्टर तशेंच तेजो भाव जो माधव खट्टर आसा हाची फुडली अपडेट आमी गोवा न्यूज हबाच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. गोवा न्यूज हबा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर मोपा एअरपोर्टा वयल्यान. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.